ही आज आम्ही मुद्दम प्रेस आपयल्ली आसा कारण काल आमचो गोंयचो राज्यसभेचो नवीन खासदार बाब लुईजीन फॉलेरोन राज्यसभेत व्हडलें भाशण केलें आनी तातूंत मायनिंगचो उल्लेख आशिल्लो. सगळ्या पयलीं म्हटल्यार हांव ताका कॉंग्रेच्युलेशन करता. तो गोंयचो राज्यसभेचो खासदार म्हणून गोंयच्यान गेला आणि कालची जर ताचें भाशण जर पळयलें जाल्यार एक गोश्ट लक्षांत येता की मायनिंगाचो जो इश्यू आसा जेणें काल भाशणांत आपलें सांगलें की 35,000 कोटींची लूट जी आसा मायनिंगाची ती आपण रिकवर करपाक जाय सरकारान. हांव खरें म्हणजे वेलकम करता. खरें म्हणजे ताणें राज्यसभेंत आसा तो आतां ऑलरेडी राज्यसभेचें अधिवेशनूय चालू आसा आनी ताणें थंय बीजेपीचें सरकार आसा त्या बीजेपीच्या सरकाराच्या थ्रू स्पीकराच्या थ्रू ताणें थंय अंडरटेकिंग घेवचें, आश्वासन घेवचें रिटर्न की फुडल्या 15 दिसां भितर ही जी 35,000 कोटीची लूट जी आसा मायनिंगान केल्ली आसा अशें तो म्हणटा. आनी ही बेस्ड आसा क्लाउड आल्वारिसाच्या रिपोर्टाचेर कारण आतां क्लाउड आल्वारिसय तृणमूल काँग्रेसीक जॉयन जाल्लो आसा आनी तेजो एजेंडा कितें आसा तो एजेंडा आज तृणमूल काँग्रेस गोंयांत इम्प्लिमेंट करतली मायनिंगच्या संदर्भात असो तेंचो स्टेटमेंट आसा. ते ताणें दिवचे आनी गोंयचे जे आमचे मायनिंग डिपेंडंट आसा बाकीचे लोक आसा तेंच्या जशें मोदीन पयलीं प्रॉमीस केल्लें 15 लाखांचे आपूण प्रत्येकाच्या अकावंटांत घालतलो म्हणून तशें 35 लाखांची लूट जी केल्या नंतर रिकवर केल्या नंतर आमच्या गोंयकारांच्या खात्यांत कितें तरी पयशे पडटले अशें हांव आशा करतां. तातूंत बेजीक इश्यू आसा की आनी वायट कित्याक दिसलें उलयलें तें एकदम बरें उलयलें कांयच म्हाका कांय तातूंत कांय हें नासलें पूण तातूंत ताणें भाशण करता आसतना एक मुद्दो मांडलो की 2.5 लाख आमी 3 लाख म्हणटात ताणें 2.5 लाख मान्य केले. राज्यसभेच्या फ्लोराचेर मान्य केलें की गोंयांत 2.5 लाख लोक डिपेंडंट त्रासांत पडले आसात, आज भुके आसात, तेंची हालत पिड्ड्यार आसा. पूण ताणें तेंच्या खातीर कांयच उलोवंक ना. म्हणजे तो सालसेटीकच रिप्रेझेंट करता कितें जे नॉन मायनिंग बेल्ट आसा तेकाच रिप्रेझेंट करता कितें. तर मायनी सुरू करच्यो सरकारान राज्यसभेत खरें म्हणजे काल जर गरज आशिल्ली ती राज्यसभेत विशय मांडपाची की सरकार गोंयच्यो मायनिंग केंद्र सरकार गोंयच्यो मायनिंग केन्ना सुरू करता. सगळ्या स्टेटींनी मिनरल चालू आसा, मिनरल एक्सट्रॅक्शन जें आसा काडपाचें मागीर ते ऑयल आसूं कोल आसूं स्टील बाकी सगळें इवन गोल्ड आसूं. पूण ह्या देशांत खंयच त्या मिनरलाचें इन्कम जें आसा तो सरकार खंयच लोकांच्या पब्लिकाच्या अकावंटांत केन्ना घालिना. तृणमूल काँग्रेस थ्रू क्लाउड आल्वारीस थ्रू तृणमूल काँग्रेस आमच्या गोंयकारांक एक स्वप्न दाखयता की हे जे कितें हांगा जे नॅचरल रिसोर्सीस आसात तेजे पयशे कलेक्ट करतले आनी आमी ते गोंयकारांक दितले असो ते स्टेटमेंट वाचा तुमी स्टेटमेंट लक्षांत येता. पूण आज बेंगालांतय तृणमूल काँग्रेसीन अशें तेंचे थंय जे नॅचरल रिसोर्सीस आसात तेंचे पयशे लोकांक वाटल्या अशें खंय तरी उदाहरण एकय ना. म्हाका हें दिसता की हें जें आसा कितें तें फक्त आमचे जे लोक मायनिंग 2 व्यक्ती हांगा आसात. एक मनोहर पर्रीकर जाका बहुजन समाज वयर इल्लो नाका आशिल्लो. बहुजन समाजा कडेन फायनान्शियली बहुजन समाज 2007 ते 2012 पर्यंत फायनान्शियली स्ट्रॉंग जाल्लो. थोडे आमचे बहुजन समाजाचे लोक म्हणजे मायनिंग डिपेंडंट आसात ते गाडयो घेवन भोंवताले, फ्लॅट घेवन आसतले, भुरग्यांक बऱ्या कॉलेज इश्कॉलांक घालताले, कॉलेजीन घालताले. हें खंय तरी तांकां नाका जाय आशिल्लें आनी आमचे कारण ह्या बहुजन समाजानूच बीजेपी वयर हाडलेले. गोंयांत इलेक्ट जर करून हाडल्या पार्टी म्हणून जर कोणी हाडले जाल्यार ह्या बहुजन समाजान हाडलेले. आनी आज तो बहुजन समाज सकयल वचपा खातीर बहुजन समाज जो आसा तो फायनान्शियली जेका आमी इकॉनॉमिकल डेथ म्हणटात त्या परिस्थितीत हाडपाची जबाबदारी जी आसा ती ह्या क्लाउड आल्वारीस आनी मनोहर पर्रीकर बीजेपीच्या सरकारांत केल्ली आसा. तांकां बहुजन समाज वयर येयल्लो केन्ना नाका आशिल्लो आनी म्हणून हें षडयंत्र तेंच्यांनी केल्लें आसा. आनी लोकांक सांगलां कितें की 35,000 करोड आसचे एक उंदीर सोन्याचो मायनीच्या घरांत भरलेलो आसा आनी तेका लागून तो उंदीर भायर काडपा खातीर क्लाउड आल्वारीसान हांगा उजो लायलो त्या घराक
आनी तो हुंदीरय मेलो आनी ते घरय काबार जाले आनी ते बावडे डिपेंडंट त्या घरांत रावताले जे मायनींग डिपेंडंट 2.5 लाख मायनींग डिपेंडंट आसा ते आज देशोधडीक लागले. ह्या दोगांनी त्या मायनींग डिपेंडंटाक देशोधडीक लागले. काल जर राज्यसभेन एक प्रश्न जरी विचारलो लुईजीन बाबा की गोंयच्यो मायनी लिगल केन्ना सुरू करतात, केन्ना ऑप्शन करतात, जाल्यार आमी ताचें खरेंच स्वागत करपाचें. गोंयांत जेन्ना तो थंयच्यान अधिवेशन सोंपोवन येतलो आपलो जाल्यार एअरपोर्ट वचून हांवच तेजें स्वागत करता आशिल्लो. हो एक विशय. दुसरो विशय, आप जे प्रोग्राम घेतात आमी डिक्लेअर करतात प्रोग्राम, ते सगळे प्रोग्राम आमी कितें सांगतात आप म्हणून की आमचे सरकार येतलो आमी करतले. कारण आतां आमचे कडेन सरकार ना म्हणून आमी करूं शकना. पूण आप सांगता ते आज इम्प्लिमेंट बीजेपी करता. आज 1 तारीख मरे, आज म्हाका दिसता एक पिलग्रिमेज ट्रेन वचपाची आहा आज काय फाल्यां ती वास्कोच्यान यात्रा तीर्थयात्रा आज आसा पळय जे आपान पयलीं डिक्लेअर केल्लें ते तीर्थयात्रेचे आजच्यान सुरवात जाल्ली आसा. म्हणजे जे बावडे तीर्थयात्री वचपी लोक आसात तेंच्यांनी आपाचे आभार मानपाक जाय. कारण आपण अनाउन्समेंट केल्या नंतर आज बीजेपी ते इम्प्लिमेंट करता. अश्यो खूब गोश्टी आसात. मागीर फ्री उदक आसात ते आतां उदकाचे हजारांनी बिलां येवनी तो भाग वेगळो. पूण जेन्ना आपण डिक्लेअर केलें आमी इलेक्ट्रिसिटी फ्री दितले म्हणून तेन्ना हेणे इमिजिएटली उदक आपण फ्री दिता म्हणून डिक्लेअर करून घेतलें. म्हणजे आप ज्यो डिक्लेअर करता ते आज बीजेपी इम्प्लिमेंट करता. आनी एक उदाहरण सांगता तुमकां कशें आसा तें. आपण तो मागीर विशय वेगळो आसत पूण आपण डिक्लेअर केलें की भंडारी समाजाच्या कोण आपण सीएम करतले अशें डिक्लेअर केलें एक 15-20 दिसां पयलीं. आनी त्या दिसाच्यान जर पळयत जायत जो भंडारी समाजाचो प्रमुख नेतो बीजेपीत आसा बाब श्रीपाद नायक हेका बरे दीस येयले फाटल्या 8-10 दिसांक. म्हणजे जो खंयच दिसानासलो इतकीं वर्सां जेका चीफ मिनिस्टर म्हणून पोजिशनांत घेवपाचो त्या वेळार ताका सायडीक दवरलो एका विशिश्ट असो म्हणून. आनी आज तेजे बरे दीस येयले. म्हणजे गेल्या 8-10 दिसांक जर पयलें जायत आनी एक लक्षात घेयात हेजो फायदो कुमारजुंवे जे आसा पळय थंय हे फावटी शिंदेच्या टिकेट डेफिनेटली